अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान. नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक. आयज एक वेगळो शो म्हणपाक शकता, कारण अशे एक व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा जांच्या बद्दल आयज आमी ल्हान जाले महान ह्या कार्यावळीन उलयतले. पूण ताच्या पयलीं एक गोश्ट तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता. अनंत अग्नी सर परतून एक फावट तुमच्या भेटीक रोखडेच येतले, पूण कांय कारणां खातीर ते बिजी आसा, ते खातीर आयचो हो एपिसोड तुमच्या मुखार हांव घेवन येता. आनी अशेंच एक कर्तुत्वान व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा जांच्यांनी गोंयचें नांव एका वेगळ्या फावड्याचेर व्हरोन दवरलेलें आसा. आमी अशा व्यक्तीं कडल्यान जायत्यो गोश्टी शिकपाक जाय, शिकून घेवपाक जाय. कारण आमी जेन्ना आमचें लायफ, आमचें जिवीत जेन्ना जगता न्ही, तेन्ना हेच एक्सपिरियन्स अशाच थोर लोकांचे एक्सपिरियन्स, कारण आमी जेन्ना खंयसरूय वयता तेन्ना किंवा आमच्या मोबायलाचेर सुद्दां आमी जायते व्हिडियोज पळयता, अशे व्यक्तींचे आमी तेंचे कोट्स आयकता, तांच्यो गजाली आयकता, तांचे एक्सपिरियन्स आयकता आनी ते आमच्या लायफान यूज करता आमकां फुडें सरपा खातीर, आनी नक्की आमकां त्यो मदत जाता. आयज आमच्या बरोबर अशे एक व्यक्ती आसा जांच्यांनी एक वेगळो टायपचो आपलो करियर घडयलो आनी आयज गोंयान तशेंच पुराय भारतान आनी विश्वान तांचें नांव आयज नांवलौकीक जाल्लेलें आसा. आमच्या बरोबर आसा प्रदीप जोशी सर. सर नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यान पयलीं. इन्शुरन्स एडवायझर एंड तांचे बद्दल सांगचें म्हळ्यार अरावंड 43,000 पॉलिसीज तांचे कडेन सद्या आसा. सो इट्स लायक आमी आमचे फॉलोवर्सूच केन्ना 20,000 25,000चे वयर जायना इंस्टाग्राम, पूण तांचे पॉलिसीज आसा 43,000+. सो हे एक तांच्या भितरूच एक मायलस्टोन आसा. सर सुरवात करता आसतना हांव खास करून आयज हो तुमच्या बरोबर प्रोग्राम घेता ताचें कारणूय आसा एक. कारण तुमच्या बद्दल म्हाका दिसता जायत्या लोकांनी आयकलां, पूण गोंयचे तरी असे खुबशे युवा आसा तांकां खबर आसचेना, जाचे लोक आसा. तुमी तुमचे फादर, तुमचे डॅडी म्हाका दिसता टॅक्सी चलयताले. सो फ्रॉम लायक खूब मिडल क्लास फॅमिलींतल्यान तुमी वयर आयिल्ले एक अशे व्यक्ती आसा. सो कितें आशिल्लें, कारण तुमी खूब यंग एजीचेर तुमी बिझनस सुरू केलो, आनी फर्स्ट बिझनस होच आशिल्लो काय तुमी आनीक कितें सुरू केल्लें? ना कशें आशिल्लें, म्हजो जल्म म्हापश्यां खोर्ले आनी बापूय टॅक्सी चलयतालो, येलो ब्लॅक टॅक्सी. सो घरान आमी 5 भावंडां, आवय बापूय आनी म्हजो आजोय आशिल्लो आमचे बरोबर. सो बट ह्या 5 भावंडां भितर हांवूच मातसो वेगळ्या भशेचो आशिल्लो. एक म्हणजे ऑलवेज स्मायलींग, दुसऱ्यांक हेल्प करप, लायव्हली, एन देवान जे कान आनी दोळे दिल्या पळय आमकां न्ही, तातूंत भितर मनशान पळोवचें, निरीक्षण करचें आनी समजून घेवचें आनी बऱ्यो गोश्टी आयकच्यो. सो ल्हानपणा पासून हांव मातसो ओवर एक्टीव आशिल्लो. I used to feel the presence of the situation. I used to read the faces of my father. कित्याक केन्ना तो जर भाडें मेळनासतना आयलो जाल्यार अपसेट आसा जाल्यार म्हाका कळटालें की ताका आज भाडें मेळूंक ना म्हणून. आनी जर मेळ्ळें जाल्यार तो 2-3दां हॉर्न मारीत येतालो सकयल्यान. सो म्हाका कळटालें की ताका आज भाडें बरें मेळना आनी हेज अर्न्ड वेल. एक ल्हान आसतना म्हजो नेचरूच वेगळो आशिल्लो, जो नेचर एज ऑन टुडे हांवें उरला म्हजो. मे बी इट इज माय बॉर्न क्वॉलिटीज आय हॅव इनहेरिटेड फ्रॉम माय पेरंट्स. आय एम व्हेरी प्राऊड टू से दॅट हांव सारस्वत विद्यालय सरकारी शाळेंत शिकला हांव. आनी सारस्वत विद्यालयान मागीर 5वेन गेलां. एक्चुली अप टू 4th स्टँडर्ड आय एम मराठी मिडियम आनी अप टू ग्रॅज्युएशन पर्यंत सुद्दां हांवें मराठी सब्जेक्ट आशिल्लो म्हाका. बट नेबरांक हेल्प करप, कितें तरी कार्य करप, हें म्हजें एक काम. कितें तरी कांयच ना. म्हणजे म्हाका याद आसा, हांव ल्हान आसतना गोठो करतालो, एक्झिबिशन लायतालो, शेजाऱ्यांक आपयतालो आनी आठणे घेतालो पळोवपाक. सो दीज आर ऑल मार्केटींग स्ट्रॅटेजीज वीच आय लर्न दॅट टायम. खंय खंय वचून रेंव हाडप, बागान वचून रेंव हाडप, मागीर ताजो गोठो करप, या एक्झिबिशन करप, काल्याक गाडयो घेवप. म्हणजे ज्यो गाडयो हांव पळोवंक नाशिल्ल्यो लायफान, आनी जी गाडयो इन्क्लूड आमच्या समोर निला वयनीचें आवयलें घर, म्हणजे श्रीनिवास देवप्याचें आवयचें. सो ती मर्सिडीज हांवें थंय पळयल्ली आनी पिक्चरांनी खूब वेळा अमिताभ बच्चन यूज करतना पळयल्ली. पण हांवें केन्ना तेन्ना चिंतूंक नाशिल्लें की हांवूय म्हज्या लायफान 2 मर्सिडीज घेवन यूज करून विकतलो म्हणून. सो हार्डवर्क, सिन्सियरिटी. सो आय वॉज ऑलवेज लायव्हली चायल्ड. आय यूज टू फील घरान कितें तरी प्रॉब्लम आसा, आनी प्रॉब्लम एकूच आसतालो, इज फायनान्शियल प्रॉब्लम. सो एट दॅट जंक्शन ऑफ टायम कितें करप हो म्हाका व्हडलो प्रश्न आशिल्लो. कित्याक आमी 4-5 भावंडां टोटल, आनी तातूंत भितर आमी व्हडलीं जावंक लागलीं, एज वाडपाक लागली. सो ऑटोमॅटिकली थिंग्स वर व्हेरी डिफरंट. सो सारस्वतान आयलो 5वेन. म्हाका याद जाता, हांव बापाय बरोबर
कोंबड्यो पोसतालो, शेजाऱ्यांक हांव 2 रुपयांक 8 तांतयां हांव वचून घालतालो. हो म्हजो एक कार्य कसो आशिल्लो. सो देर आय हॅड लायकींग फॉर मनी. एवरीबडी लायक्स मनी, पण कश्टान जे पयशे जोडटा पळय ताका वालोर आसता. दुसऱ्याचे पयशे म्हजे पयशे अशे म्हणून कांय अर्थ ना. कश्टाक पर्यायूच ना. आनी त्याच एजीक म्हाका 7वेन आसतना शाखेचेर मनोहर पर्रीकाराची वळख जाली, अवधूतबाईची वळख जाली, संजय वालावलकार. सो थंय म्हाका खुबश्यो गोश्टी शाखेचेर शिकपाक मेळ्ळ्यो आनी ते म्हाका ऑब्जर्व करताले. हांव कसो हें करता, कसो केन्नाच कोणा बरोबर वायटपण ना आज पर्यंत एज ऑन टुडे. कोणाचो द्वेश ना म्हाका. पण परिस्थिती गंभीर आसल्या कारणान कोणाचोच हेल्प नासतालो. वाड्या वयल्या लोकांनी आमकां हेल्प केलो. दलाल फॅमिली, सायडीक बोबे फॅमिली, कुशीक मंत्रवादी फॅमिली, राव फॅमिली. आनी हांव त्या सगळ्या फॅमिली मेंबराचो आनी त्या वाड्यार हांव सामको लायक कसो, गळ्यांतलो ताईत. सो दे यूज टू टेल मी, प्रदीप फ्री आसा मातसो, हय आज सुटी आसा, म्हाका मातशे सुंगटां हाडून दिता, हे म्हाका मातसो बाजार करून दिता, हे मातशें म्हणजे दळण हाडून दिता. सो अगेन हियर कम्स मनी मॅटर एंड द मार्केटींग स्ट्रॅटेजीज वीच आय लर्न फ्रॉम देर. खबर नाशिल्लें म्हाका की केन्ना हांव LIC ऑफ इंडिया हातून जॉयन जातलो, हांव इन्शुरन्स विकतलो आनी हांव टॉप पोजिशनार पावतलो. बट हार्डवर्क, सिन्सियरिटी ब्रॉट मी टू दीस लेवल. सो फर्स्ट तुमकां आतां इन्शुरन्स ह्या फिल्डान येवपा खातीर कितें दिसलें की खंयच्या टायमार तुमी चिंतलें? ना, जेन्ना हांव 12वेक पावलो तेन्ना परिस्थिती सामकीच गंभीर जाली. आमी 4 जाणांच्यो फी वाडल्यो. आयच्यो भशेन फी तेन्नाच्यो त्यो 103 रुपया 6 म्हयन्यांक. इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर माय फादर. पण हांव म्हज्या आवय बापायकूय वालोर दिता की तेंच्यांनी कश्ट खूब केले. म्हजो बापा आतां 92, आवय 81, प्लस भाव भयणां आसा म्हाका. सो म्हाका अभिमान दिसता की कोणा कडेन मागून घेतला आसत पण कोणाक त्रासान घालूंक ना, कोणाचे पयशे खावंक ना, कोणाची प्रॉपर्टी खावंक ना. ओके. सो ही वॉज हार्ड वर्कींग. सो तो टॅक्सी घेवन 5 वतालो, पण सांजचो 5 पयलीं भुरगीं आहा म्हणून बेगीन येतालो घरा. नो वायसीस, कसलेच वायस ना. ओके, व्यसन कसलेंच ना. सो तातूंत आमी तग मारली, नाजाल्यार शिवरली आमी रस्त्यार पडटले आशिल्ले. कित्याक कशें आसता, रिलेशन हे सगळे तुका जेन्ना यू आर डुईंग व्हेरी वेल तेन्ना सगळे लागीं येतात. जंय गोड आहा थंय दोमळे आसा, जंय साखर आहा थंय मुयो आसा. सो म्हज्या आवय बापायक म्हाका दिसतालें हांवें कितें तरी करचें. आनी हें म्हाका आनी एक बरी क्वॉलिटी आसा, म्हणजे हांव म्हज्या मनान कितें आसा तें ऑलवेज शेअर करता कोणाय बरोबर, ऑर यू हांव कन्सल्ट करता. सो हें उलयता हांवें मनोहर पर्रीकाराक हांव मेळटालोच विकली 2-3दां. तेन्ना तो ही वॉज जस्ट मनोहर पर्रीकर. तेन्ना तो IIT स्टुडंट जावन आयिल्लो आनी ती खंय तरी करसवाडा तेन्ना फॅक्टरी सुरू केल्ली. आनी हांव तेन्ना 5वी 7वी 8वी. नॉट इवन MLA. एब्सोल्युटली नो. सो ही वॉज अ नॉर्मल पर्सन. सो तागेर हांव येतालो, ताज्या आई बाबा केन्ना हांव दळून हाडून दितालो, तांगेर बसतालोच हांव येवन सांजचो. शाखे वयल्यान आयलो की तो यो जोशी यो म्हणटालो, व्हरतालो म्हाका. सदांच ताणें म्हाका जोशी म्हणप. ताजे कडेन हांव उलयता ताणें म्हाका जेन्ना परिस्थिती सामकीच 12वेन कठीण जावंक लागली आनी हांव अकावंट्स वॉज माय बेस्ट सब्जेक्ट. अच्छा. म्हाका अकावंट्सान 99 पडटाले, 100क 100 पडटाले. बाकी सगळ्या सब्जेक्टांनी सेकंड क्लास, पण अकावंट्सान हांव सारको टॉपर. म्हणजे अकावंट म्हणजे फायनान्स बरें आशिल्लें. उलयता कितें जालें, परिस्थिती गंभीर जावंक लागली. हांवें मनोहराक तेन्ना म्हणलें की म्हाका परिस्थिती मातशी गंभीर आसा, की म्हाका मातसो कितें तरी काम करपाक जाय सो दॅट आय कॅन सपोर्ट माय फॅमिली. सो तो म्हणलो पळय तुजो इतलो स्वभाव बरो, आपणें तुका नोट केला, तूं सगळ्यांक हांसता, अडकिता, हेल्प करता, तूं म्हणलो इन्शुरन्स एजंट कित्याक जायना? हांवें म्हणलें नाका रे बाबा. हांवें म्हणलें खंय तरी आयकलां की इन्शुरन्स एजंट आयले लोक दरवाजे बंद करता. त्या उतराक ताणें म्हाका एक मिनटा भितर सांगलें की जोशी तूं एक लक्षांत दवर की यू कॅन बी डिफरंट दॅन अदर्स. हार्डवर्क, ट्रस्ट, डिलिव्हरी अँड सिन्सियरिटी कॅन मेक यू सक्सेसफूल. तूं करून तरी पळय, तुज्या भितर त्यो क्वॉलिटी आसा. ओन्ली यू टू बी सिन्सियर, हार्डवर्क. त्या गुरुमंत्राचेर जे हांवें म्हजें करियर सुरू केलें आफ्टर 4 days, 29 ऑक्टोबर 1987. हांव आशिल्लो फर्स्ट इयराक, 12वी पास जावन. सो हांव LIC एजंट जॉयन जालो आनी कोणाकूच वळखना वाड्या वयल्या लोकांक सोडून, जांकां हांवें तांतयां सप्लाय केल्ली आनी हांव तांकां तांतयां म्हणजे गांवठी तांतयां विकतालो, हेल्प करतालो. सो एवरीबडी वॉज नोईंग मी टील शिमेर पर्यंत म्हाका लोक वळखताले. म्हापसा मार्केटान म्हाका वळखताले. कित्याक तर आनी एक म्हाका क्वॉलिटी आशिल्ली, हांव सदांच म्हज्या बापायची गाडी धुतालो. वयल्यान धुवपाक 2 रुपया आनी टायर घासून धुवपाक 5 रुपया. आय एम प्रावड ऑफ इट, बिकॉज आज हांव म्हजी मर्सिडीज धुता. ओके. एन स्ट्रेट हिशोब बापाय बरोबर. सो तो म्हाका दितालो आनी मागीर हांव बापायकूय हेल्प करतालो. 100 रुपया दितालो, 2 रुपया दिसाक इंट्रस्ट, डेली 2 रुपया एड जावंक जाय म्हज्या त्या पयशांक.
सो 100 रुपया पेट्रोलाक दिवप ताका सकाळ फुडें तोय कसो म्हाका कळटालो ओग्गी बसला वचना कित्याक रे गाडी धुल्या कपडे घाल्या बी हे सगळे ड्रायव्हराचे आनी बसला वचना पेट्रोल घालपाक पयशे ना कित्याक काल जोडलेले पळय ते आमकां घरान खावपाक हाडलें सो ह्या धर्तीचेर म्हाका आय हॅज टू रीड हीज फेस सो LIC एजंट हॅज टू रीड द फेस ऑफ द कस्टमर आनी हांव ताका पयशे दितालो क्लियर हिशोब दिसाक 2 रुपया म्हाका सांगपाक लज दिसना ह्यो सगळ्यो गोश्टी हांव सांगता जनरली खंयचोय मनीस सक्सेसफूल जाला हांवें खूब सक्सेसफूल मनीस पळयले म्हज्या लायफान फाटलें उलोवंक सोदिना आनी फाटल्या तुज्या हिस्ट्रीचेरूच तुजे फ्युचर रेकॉर्ड्स आसता ओके सो हांव ताका दितालो आनी एक 500 जाल्या उपरांत म्हाका बापूय सांगतालो आतां ते विसरून वच आनी एक 100 रुपया दी सो असो म्हजो हिशोब बापाय बरो आशिल्लो व्हेरी फ्रेंडली रिलेशन टुडे माय फादर इज 92 लिवींग अ एक्सलंट लायफ आनी असो करून हांव 12th स्टँडर्डा नंतर LICत भितर सरलो एक बरी गोष्ट की तुमकां दीस याद आसा खंयच्या दिसा तुमी सुरू केली ती फर्स्ट पॉलिसी याद आसा एब्सोल्युटली 29 ऑक्टोबर 1987 दनपारचे ऑलमोस्ट 12 जाल्ली LIC एजन्सी हांवें घेतल्या ब्रांच मॅनेजरा कडेन आसा म्हाका तर एजन्सी नाका आनी तो म्हाका म्हणटा तुका एजन्सी दिली 15 रुपया फी आनी म्हजो डेव्हलपमेंट ऑफिसर किशोर सिरसाट ज्याच्या खातीर आज हांव ह्या लेवलाक पावला सो ही इज लायक माय पॅरंट टू मी रामचंद्र सिरसाट किशोर ह्या सिरसाट बिल्डिंगांत तांचो चलो ताजो हांव फर्स्ट एजंट इन्शुरन्स एडवायझर जो तो LIC डेव्हलपमेंट ऑफिसर म्हणून जॉयन जावन आयला आनी दुसरे दिसा ताणें म्हाका धरला ओके आनी तें म्हाका धरपाक कारण सुचिता मंत्रवादी म्हजी शेजान जी म्हजी भयण कशी म्हाका जी आनी गाडी धुतना येतना वतना अडकी ताणें बरोबर खेळ्ळा ती LICन टेम्पररी स्टाफ आशिल्लें सो ताणें सांगलें तूं जर एजंट सोदताले एक भुरगो आसा आनी त्याच टायमाक मनोहर पर्रीकारान 2 दिसा मनोहर पर्रीकारान सांगिल्लें की तूं LIC एजंट कित्याक जायना सो फुला बालाक गाठ म्हणटात तशी एवरीथींग इज कनेक्टेड जावपाचें आतां जातलें ताणें म्हाका येवन सांगलें तुका असो असो डेव्हलपमेंट ऑफिसर येतलो मेळपाक हांवें म्हणलें म्हाका इंट्रस्ट ना तेन्ना हांव अकावंट भरयतालो लोकांच्या शॉपांचेर देवदत्त शिरोडकर सायकल शॉपार हांव 250 रुपयांक अकावंट भरयतालो गौरीश ट्रेडर मागीर रोहित मेडिकल स्टोर रोहन मेडिकल स्टोर लॉट ऑफ हार्ड वर्क हांवें डन 11 जाणांचे हांव अकावंट्स भरयतालो सो म्हाका दिसता ह्यो गजाली आयज काल आमी हार्डवर्क हेजो जे डेफिनेशन आसा तें खूब बदलला आयज काल खूब मोबायल आनी हेचेर कितें जाला एक प्रॉब्लम जाला आवय बापूय भुरग्यांक डिपेंडंट करून उडयल्या म्हाका याद आसा जेन्ना 225 रुपया म्हाका सॅलरी मेळटाली पळय देवदत्त शिरोडकराचें म्हयनोभर काम केल्या उपरांत हांव सांजचो 2 वरां थंय वतालो अकावंट्स बरोवपाक कॉलेज करतालो आनी मागीर वतालो आनी तेन्नाच ब्रीज पडलेलो ओके आय एम द विक्टीम ऑफ द ब्रीज म्हणजे हांव फर्स्ट टायम पणजे वता आनी तेन्ना ब्रीज पडला आनी हांव बशीन बसला आनी हांव सारको आतांचे साई सर्विसा थंय पाविल्लो आनी तेन्ना इतलें ट्रॅफीक ना हय आनी तुका खबर आहा ते 200 रुपया म्हाका जॉब मेळ्ळ्या उपरांत त्या 200 रुपयांतल्यान हांव 68 रुपयान दिगंबर शिंदेच्या शॉपा वयल्यान आमच्या फूल घराचें हांव राशन व्हरतालो 68 रुपीजान म्हज्या फॅमिलीच्या आवय बापूय आनी भाव भयणां अशें करून 100 म्हाका उरताले तातूंत मागीर हांवें एक सायकल घेतली लायफान पयली सायकल घेतली हांवें 687 रुपयांक आनी ताजो हप्तो तो कट करतालो 75 रुपया पर मंथ सो 225 75 कट जाताले मागीर ताणें म्हाका सॅलरी वाडयली अशें करून करून हांव एक लेवल पावलो पण हार्ड वर्क आनी आज कितें जालां आजकाल आवय बापूय भुरग्याक फर्स्ट इयराक सुद्दां वताले काडटान 200 रुपया दिता बाबा कितें खा म्हणून सो ताका डिपेंडंट करता कळ्ळें तुका डिपेंडंट करता त्या भुरग्याक आनी कितें करता जंय ताका 10 रुपया दिवंक जाय ते ताका 200 रुपया दिता सो भुरग्याचें लक्ष म्हणजे नॉट टू हर्ट ऑर इन्सल्ट एनीबडी हांव पेरंटाकूय इन्सल्ट करना की आयचे पेरंट कितें जाल्या इतले न्युक्लियर फॅमिलीज जाल्या आनी फास्ट लायफ जाला सारकें सर एक गोश्ट तुमी म्हळें की तुमचे पयलीं एक कॉन्सेप्ट आशिल्लो की इन्शुरन्स एजंट म्हळ्यार दार धांपता तुमकां असो कितें एक्सपिरियन्स आयला ना कितें जालें न्ही हो गोंयांत हांवें कॉन्सेप्टूच चेंज कितें केलो जेन्ना तूं कोणाच्या फाटीक लागून पॉलिसी मागता सो हाका ती लोक तुका एवॉयड करता पण लोकांक तूं हेल्प करीत राव ह्या संवसारांत कोणाकूय खंयच्याय गोश्टीक हेल्प कर सो यू बिकम हिरो इन देयर लायफ सो आय एम ट्रायंग टू हेल्प एज मेनी एज मॅक्झिमम पीपल परमिसिबल विदीन माय लिमिट्स इलिगल लिमिट्स म्हाका लागना वेदर इट इज अ पुलीस स्टेशन इट इज गव्हर्मेंट ऑफिस ऑर RTO ऑफिस थंय म्हजो कोण वळखीचो जाल्यार हांव शुअर लोकांचें काम करून घेता नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिसी पर्पट बट त्या घरान आय बिकम लायक अ फॅमिली मेंबर्स म्हाका याद आसा LIC यूज टू पूट वन बिग पिक्चर ऑन टायम्स ऑफ इंडिया दॅट टायम ऑल इंडिया इकॉनॉमीक टायम्सार की ट्रेस द इन्शुरन्स एजंट इन दीस पिक्चर बिकॉज इन्शुरन्स एडवायझर इज एवरी फॅमिलीज फॅमिली मेंबर अँड दॅट इज वॉट आय एम टुडे
सर आता इन्शुरन्स म्हटल्या उपरांत तुम्ही आता अरावंड एक 43,000 इन्शुरन्स तुमच्या अंडर आसा, 20,000 प्लस एक्टीव क्लायंट तुमचे कडेन आसा. 20,000 इज बिग नंबर. कशें हँडल जाता सगळें? I have learnt lot of things from my customers, my friends, my teachers, and especially मनोहर पर्रीकर. परत नाव घेता बिकॉज हांव ताच्या रिणांतल्यान केन्नाच भायर सरूं शकना. ताजें जें म्हणजे ऋण आसा बिकॉज आय हॅव लर्न लॉट ऑफ क्वॉलिटीज फ्रॉम हिम. मोर सिंपल, मोर बेटर, मोर नॉलेजेबल पर्सन, ऑलवेज डावन टू द अर्थ. जितलो मनीस नॉलेजेबल तितलो ज्या फ्रुटाच्या झाडांक मॅक्झिमम फ्रूट लागता पळय ते बाव डावन जाता टुवर्ड्स द अर्थ. सो म्हाका याद जाता हांव ग्रॅज्युएशन पर्यंत आय वॉज स्टडींग एंड आय वॉज डुईंग पॉलिसीस ऑफ LIC ऑफ इंडिया. हांव म्हापसा ब्रांचीन पयल्या 3 म्हयन्या भितर बोर्डार आयलो बाय डुईंग 13 पॉलिसी. 29 ऑक्टोबराक हांव जॉयन जालो. 31 मार्चाक हांव जर म्हजी एग्जाम दिवन जर LICन वता जाल्यार म्हजें नांव बरयलां थंय. म्हाका दिसलें कितें हांवें कितें तरी कर्म केलां म्हणून मागीर तें म्हजें नांव येलां एज अ पनिशमेंट. म्हाका कळून चुकलें की हांव 25वा बोर्डार आयलो म्हापसा ब्रांचीन. 31 मार्च 1988 हांव SY BCom आसतना 1,70,00,000 सम इन्शोर्ड करून हांव गोवा नंबर 1 जालो SY BComचो स्टुडंट. वाव. ओके, एंड नेवर लुक्ड बॅक. 13 फेब्रुवारी 1988 हांव गोवा नंबर 1 जालो, वीच आय हॅव कंटिन्यूड एज ऑन नाव लास्ट 33 years. कन्सिस्टन्सी इज द बॅकबोन ऑफ एनी सक्सेस. सो जेन्ना हांव 89 ग्रॅज्युएट जालो पळय म्हाका दिसलें की हांवें आतां फूल टायम घेवचें, हें सगळें अकावंटींग सोडचें. दीस इज माय लायन. पर्रीकराचे शब्द, म्हजें हार्डवर्क, म्हजी सिन्सियरिटी, लोकांनी म्हाका हातभार दिलो. स्पेशली आय एम थँकफूल टू ऑल दी म्हापशेकार्स, खोर्लेचे लोक, म्हापशेचे लोक, म्हजे टिचर्स, म्हजे फ्रेंड्स, म्हजे क्लासमेट्स, म्हजे सरकारी शाळेंतले, ज्यांनी जरी प्रदीप जोशी कडेन फ्रेंडशीप आशिल्ली वीच कन्वर्टेड इंटू अ बिजनस. आनी अशें करीत करीत हांव फ्रॉम म्हापसा आय रीच टू गोवा लेवल टू वेस्टर्न झोन टू इंडिया लेवल. एंड आय एम अगेन हॅपी टू शेअर हियर. आय हॅव फॅन्टास्टीक रिलेशन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. बरोबर. सर एक गोष्ट जी खास करून आता येता ती म्हळ्यार इतले वर्सां जेन्ना तुमी आतां काम करता, खुबशे फावटी अशें जाता की बिझनस करता आसतना एक बिझनसमॅन एकदां तुट्टा मनीस. नॉट ओन्ली बिझनस, खंयच्याय फिल्डान जर आसा तें तुट्टा, की दिसता की बाबा येस हो टायम जो आसा तो खूब कठीण टायम आसता, खूब हार्डवर्क आसता, खूब हार्ड टायम आसता. अँड खुबशे विचार येता की बिझनस स्टॉप करप, बंद करप. असो टायम केन्नाय तुमच्या बिझनसान आयलो आनी तातूंतल्यान भायर सरपाक कितें केलें? कारण आयजकाल लोकांक हे जाणां घेवप भरपूर गरजेचें, कारण खुबशे मेंटल इश्यूज आसा तातूंत ते वयता. अशें केन्ना जालां सर? सी कशें आसा न्ही, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम चायल्डहूड आय एम व्हेरी पॉझिटिव्ह मॅन. पॉझिटिव्ह आय वॉज अ बॉय, आय वॉज अ पॉझिटिव्ह मॅन. आय एम ऑलवेज पॉझिटिव्ह. सेकंड थिंग इज हांव सदांच भरलेलो ग्लास पळयता, हाफ ग्लास पळयना. एम्प्टी ग्लास केन्नाच पळयना. आय एम फार अवे फ्रॉम ऑल नेगेटीव पीपल. म्हाका कळटा आय कॅन रीड द फेस ऑफ द पीपल. आय एम अवे फ्रॉम देम बिकॉज आय एम कनेक्टेड वीथ लॅक्स अँड लॅक्स ऑफ पीपल. प्लस हांव अशा प्रोफेशनान आयलो जंय म्हजे 4 आण्याचें इन्वेस्टमेंट ना. आय एम झिरो टू हिरो. कांयच ते 15 रुपया जी फी भरलेली ते सोडले जाल्यार इन्वेस्टमेंट कांयच ना. इन्वेस्टमेंट फक्त म्हजें कार्य, म्हजें उलोवप, म्हजी स्मायल. स्मायलान जर तूं बिझनस करूं शकता, नथींग लायक इट. सो म्हाका केन्नाच हांवें नेगेटिविटी पळयलीच ना. म्हाका लोकूय मेळ्ळे ते पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. म्हाका मेळिल्लो मनीस पॉझिटिव्ह मेळ्ळो आनी त्याच लोकां बरोबर म्हजें रिलेशन जालें. अशें करीत करीत हांव जगभर पावलो. पूण अशें समजा केन्ना कोणाच्या लायफान जालें, कित्याक हार्ड टायम येता प्रत्येकाच्या लायफान, नॉट ऑलवेज की सगळे जाण पॉझिटिविटी हातूर आसता. सो कितें करचें अशें तुमचें एडवायस आसा? म्हजो जर एडवायस असो आसा की प्रत्येक मनशान उलोवचें. गो ऑन स्पिकींग टू एनीबडी हू कॅन सी वेन यू शेअर यू आर कॅड. हांव खूब गोश्टी शिकलो लायफान. सो हातूंत भितर कितें जालें, वेन यू आपूण आपले मनांतले जेन्ना भायर काडटा पळय, कितें नेगेटिविटी आसा, कितें आसा, प्रॉब्लम्स आसा, डिप्रेस आसा तूं, अशें न्ही की केन्ना म्हाका वायट दिसूंक ना, अशें न्ही केन्ना हांव दोळ्यान दुखां येवं ना. कस्टमरांनी सुद्दां म्हाका इन्सल्टींग उलयल्लो आसा, पूण हांवें केन्नाच कस्टमर तोडलो ना. मागीर त्याच कस्टमराक कळून चुकलें की प्रदीप आय एम सॉरी हांवें तुका कितें म्हणलें, तुका वायट दिसलें न्ही, आपल्याक बायलेन खूब तापयलो. पण रिलेशन कंटिन्यू उरलें, हांवें तोडलें ना. तूं आर्ग्यू करता, दुसरो आर्ग्यू करता, इट टर्न्स आउट टू बी अ फायट. So you have to earn people, you cannot break the people.
अशें करीत गेलो हांव. सो ऑटोमॅटिकली कोणें कितें म्हणलें, म्हाका खूब जाणांनी म्हणलां सुद्दां, सम पीपल वर जेलस ऑल्सो अबाउट मी, बिकॉज वेन यू आर सक्सेसफूल जेलसी स्टार्ट फ्रॉम युअर ओन हावस. सो म्हाका जेलसी जाली लोकांची. खूब जाणांनी म्हाका क्रिटिसायज केलो. तोंडार म्हाका म्हणना, भायर एकदां व्हडलो हो मनीस, व्हडली बिल्डींग बांदल्या हो. हांव व्हडलो समजत ना. म्हजी बिल्डींग जर तुका दचकता ताका हांव कितें करूं शकता? कांय करूं शकना. देर आर सो मेनी बिझनेसमॅन हियर वूड डू 18 फ्लोर टावर्स एंड ऑल. हाव वी कॅन हॅव जेलसी फॉर दॅम? ते तांचे कर्म न्ही. पूण ही गोष्ट तुमी जेन्ना उलयता न्ही, आतां बिझनसमॅन आमच्या गोंयांत जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना पांय ओडपी खूब जाण आसता. दॅट इज आमी पळयलाय बीन खुबशे फावटी. जेन्ना अशें कितें सिच्युएशन जाता तेन्ना कशें पळयता तुमी अशा गोश्टी? कारण न्ही, म्हाका नशिबान कितें जालें, आय डिडंट गेट अ कॉम्पिटिटर. मे बी पीपल आर जेलस अबाउट मी, माय ओन कलिग्स मे बी जेलस अबाउट मी. पण आज ते लोक म्हाका जीव घालता. कित्याक हांवें म्हजी जेलसी केन्नाच तांकां दाखयली ना. जेलसी, हेट्रेट, मागीर इगो, हो सगळो हांवें पयस दवरलो. हो कसो पयस दवरलो? मेनी माय फ्रेंड्स तांचे कडेन हांव उलयतां. म्हणजे अशें खूब म्हजो मेवणोय आसा, विराज पारस, जाचे कडेन हांव केन्नाय म्हाका अपसेट जालो, मागीर तो मेवणो जालो, पयलो म्हजो फ्रेंड तो. सो ताजे कडेन हांव उलोवन ताणें म्हाका गायड करप. अजून सुद्दां हांव ताका केन्नाय फोन करतां. म्हजे थोडे वेल विशर्स आसात, तातूंत भितर विनय कुमार मंत्रवादी, तूं दिलीप सालगांवकर, रवी गुप्ता, मागीर हेवटेन उल्हास सालगांवकर गे, प्रदीप सालगांवकर, हे फॅमिलीज सगळ्यो, सतीश राव आसा, विवेक केरकर आसा, प्रवीण केरकर, हे सगळे म्हजे न्ही त्या तेन्ना पासूनचे खांबे, जे म्हजे बिल्डिंगेचे पोंदचे मेन खांबे, कॉन्क्रीट, तांचे कडेन हांव केन्नाय वयर सकयल अपसेट जालो, हांव वचून तांगेर बसता. म्हजी टिचर, म्हज्यो टिचरी, म्हजे झेवियराचे प्रोफेसर, हांव वचून बसता. मागीर ते म्हाका गायड करता. प्रदीप, नो, यू हँडल दीस सिच्युएशन इन दीस वे. तूं तशें वायट धरून घेवं नाका. मी बी ताका कितें टेन्शन आसतलें म्हणून ताणें तूं कितें म्हणलां. अशें करीत करीत हांव पॉझिटिव्हिटीन गेलो आनी टुडे आय एम आउट ऑफ दोज नेगेटिव्हिटीज. टुडे नो बडी इज जेलस अबाउट मी. सो आयज तुमची स्वताची एक बिल्डींग आसा, ऑफिस आसा, तुमचो स्टाफ आसा तुमच्या अंडर काम करता. एज आय सेट 43,000 पॉलिसीज आसा. कशें पळयता हे सक्सेस आयज तुमी? सक्सेस हांवें एक कार्य करपाचें आशिल्लें, हांव करीत गेलो म्हज्या लायफान इन 35 इयर्स. म्हाकाय दिसलें की हांव जेन्ना सिंगापूर फर्स्ट टायम गेलो तेन्ना हांवें एका इन्शुरन्स एजंटाची ऑफिस पळयलें. इट वॉज 1 फ्लोर. सो म्हाकाय दिसलें की हांवें म्हापश्यान एक म्हजें स्वताचें बीग ऑफिस कित्याक काडचें न्ही, जातूंत हांव एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करपाक. सो म्हज्या बऱ्या मागत्यांनी, इन्क्लुडींग बरीकारान म्हाका सदांच सांगलें, केन्नाय ताका विचारलें, कर रे तूं, सर फुडें तूं, जॉब ऑपॉर्च्युनिटी लोकांक दिवची. आज आय एम प्राऊड डॅट हांव फ्लोर बांदूंक पावलो ना, हांवें 5 फ्लोराची बिल्डींग बांदली. आनी ती खंय बांदली? ज्या प्रॉपर्टीन आमी भायर हांगा केन्नाय खेळटाले. आमी क्रिकेट पिडो घेवन खेळटाले, इन्क्लुडींग मनोहर येतालो, बॉल घालतालो, वतालो. कुशीक सुशांत जोशी आसा, हू इज माय अगेन रिलेशन, माय ऑलवेज एडवायझर, वेल विशर. ओके, येतालो, आमी खेळटाले, हांव गेलो. सो हांवें केन्नाच चिंतूंक ना की ती प्रॉपर्टी हांव डेवलप करतलो. सो मनशाच्या नशिबान सगळें कर्म बरयल्लें आसता. तूं जर बरो आसत न्ही, तूं स्वता बरो आसत न्ही, एंटायर वर्ल्ड तुका हेल्प करपाक येता. अगेन MDRT राउंड डॉलर राउंड टेबल, सो ताजे बद्दल थोडें कितें सांगा की तुमी आतां इन्शुरन्स लास्ट 89 पासून एज ऑन टुडे आय एम अ फूल टायम इन्शुरन्स. आनी हातूंत एड करता बिफोर टेलिंग यू MDRT, म्हाका खंयचेच कोणाचे आमिश LIC पासून पयस व्हरूंक शकलें ना. हांव म्हज्या आवय बापाय फाटल्यान जर म्हाका कोणें दुसरो जन्म दिलो म्हजो जालो जाल्यार तो 29 ऑक्टोबर, वीच आय सेलेब्रेट दॅन माय डेट ऑफ बर्थ. कित्याक म्हजो जन्म जालो LICन, मे बी आय वॉज बॉर्न फॉर LIC. सो जन्म जालो त्या इन्स्टिट्युशनान आज म्हाका एका डिफरंट लेवलाक व्हरून सोडलो. टुडे अप टू द चेअरमॅन लेवल रिस्पेक्ट्स मी एज अ टॉपमोस्ट एडवायझर, अ गुड ह्युमन बींग. आनी तातूंत भितर कशें जालें, ह्या LICच्या प्रोफेशनान इन्शुरन्स एडवायझरान हांव शिकत गेलो. कित्याक हांव एकाच इन्स्टिट्युशना बरोबर आहा, पयशे मेळटा म्हणून हांवें हेवटेन म्युच्युअल फंड सुरू केले, तेवटेन आनी कितें केलें, ब्रोकरेज केली. म्हाका खूब आयिल्ले. म्हाका पार्टनर जा म्हणून कन्स्ट्रक्शनान आयिल्लो, म्हाका म्युच्युअल फंड दिता म्हणून आयिल्लो, म्हाका हेल्थ इन्शुरन्स दिता म्हणून आयिल्ले, म्हाका गोवा इनचार्ज दिता म्हणलेले बाय रिलायन्स दॅट टायम. आय सेड आय कॅनॉट गो अवे फ्रॉम माय पेरंट्स. माय मदर, आय कॅनॉट लीव हर अँड गो. दॅट इज LIC ऑफ इंडिया, बिकॉज दॅट इज इन माय ब्लड. माय रिपोर्ट्स आर ऑल नॉर्मल एज ऑन टुडे. सो आय एम ओनली इन्फेक्शन एकूच मेळटा म्हाका वेन आय डू ब्लड टेस्ट, यू आर इन्फेक्टेड बाय LIC ऑफ इंडिया. नाव कमिंग बॅक टू MDRT. सो हांव थंय शिकत गेलो, ट्रेनिंगां घेत गेलो. हांव भरत पारेख म्हणटा तो इंडियेचो नंबर 1 एजंट, तो म्हजो रूममेट.
तो जर नंबर 1 जावं शकता जाल्यार वाय शूड आय नॉट वर्क. सो आय स्टार्टेड टॉकिंग टू देम. आय लर्न फ्रॉम ऑल दीज इन्शुरन्स एडवायजर्स ऑफ द कंट्री, गोवा, म्हापसा. आनी शिकत गेलो आनी हांव पॉझिटिव्हली विज्युअलायज करीत गेलो. मनशान विज्युअलायज करचें बसून, खंयचेंय प्रोफेशन जावं तें. बस स्वता खातीर टायम दी. कितले लोक स्वता खातीर टायम दिता? बस 5 मिनटां कितें च्या घे, कॉफी घे, बस आनी चीत. आज खंय म्हजें चुकलें, कोणाक हांवें इन्सल्ट केलो, कित्याक म्हाका तो बिझनस मेळना, कित्याक ताणें म्हाका अशें म्हणलें, कितें म्हजें चुकलें. विज्युअलायज कर, रेमेडी काड ताजेर, मीट दॅट पर्सन, यू बिकम सक्सेसफूल. देन हांवें चिंतलें MDRT. What is this MDRT? $1 million Round Table is the organization which is US based, recognizing insurance and financial consultant of the world. And I'm very proud to say that last 33 years I became MDRT. So I thought like MDRT जर म्हाका achieve करपाक जाय जाल्यार what is the highest in that? Code of the table. 3 times code of the table. म्हणजे 3 times target करप. 1 crore 10 lakh should be your new premium. एका वर्सा भितर कॅलेंडर इयर. फर्स्ट अशें करता करता MDRT करता करता फुडें पावलो COT जालो, कोड ऑफ द टेबल. दॅट आय हॅव अचिव्ड कन्सिस्टंटली 24 years. मागीर परत कळून चुकलें की अरे हांव फाटलीं 7-8 वर्सां कोड ऑफ द टेबल आसा, म्हणजे एकाच क्लासीन बसलां. वाय शूड आय नॉट गेट प्रोमोटेड अँड गो टू नेक्स्ट लेवल? सो दॅट इज द टॉप ऑफ द टेबल अँड दॅट इज द एंड ऑफ टॉप ऑफ द टेबल इन इन्शुरन्स इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड. Last 18 years now, consistently I am top of the table, only one from Goa. There are more TOTs, my friends are there. कळे, महेश पै आसा, तुजो प्रताप परब आसा, प्रसाद शिरोडकर आसा, दामोदर प्रभू आसा. दीज आर माय बरोबरचे म्हजे कलीग जे पयलीं पासून बरोबर आयले. बट लास्ट 18 years आय एम द ओनली क्वॉलिफायर कन्सिस्टंटली. खंयचेंय काम केलें पळय हांवें तें कन्सिस्टंटली केलें अँड एचिव्ड. अँड गोंया भायर गेलो, इंडिये भायर गेलो, जगार गेलो आनी थंय म्हाका ऑल वर्ल्डाचे लोक मेळ्ळे. वेर आय लर्न लॉट ऑफ थिंग. मोर यू आर सक्सेसफूल, मोर बी सिंपल, मोर डावन टू द अर्थ. आज म्हाका वचत थंय लोक जीव घालता. आय एम अवे फ्रॉम, म्हणजे आय गेट इन, आय हॅलो एवरीबडी. वर्साक हांव 3 ऑलमोस्ट नियरींग 3000 डायरीज हांव फक्त पुलिशेक वाडटा. रस्त्या वयल्या सगळ्या पुलिसांक वाडटा. सगळे म्हाका हॅलो म्हणटा, सगळे म्हाका रिस्पेक्ट दिता. इन्क्लुडींग कोण खंयचो ट्युरिस्ट वाटेर अडकलो, कितें जालो, हांव रावतां, हेल्प करता. कॅन आय हेल्प यू? अशें एक ट्युरिस्ट कपलाक हांवें हेल्प केल्लें. पुलिशेन तांकां थांबयल्लें ब्रिजाचेर आनी हांवें तांकां हेल्प केलें. म्हाका तो PI आशिल्लो, ताणें म्हाका जोशी बाब म्हणून अडकिलो. पूण हांवें म्हणलें पात्रांव म्हणून फाटून येवन गाडी थांबयली आनी म्हणलें कितें जालें जाल्यार हांव देंवलो आनी हेल्प केलो त्या कपलाक. हांवें ते कपल हनीमुनाक आयिल्ले हांगा. हांवें म्हणलें आसूं रे, ती हनीमुनाक आयल्या, खंय तरी विसरला आसतलें लायसन. आनी लायसन आशिल्लें, ताणें कॉपी दाखयली. तो आनी कितें मागपा लागलो. आनी तोय म्हजो फ्रेंड पळय म्हणलो, बिकॉज ऑफ प्रदीप जोशी के लिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ. I gave my card to that couple. That couple went to Chandigarh and they had a child afterward, after 1.5 years. They called me and I got a policy from that couple. That is my relation and that is how I have created friends whom I don't know. वसुदैव कुटुंबकम. दॅट्स एक्झॅक्टली सर जशें सांगता तशें. सर एक लास्ट मॅसेज तुमचे कडल्यान, म्हळ्यार तुमी इन्शुरन्स फिल्डांतल्यान इतलें व्हडलें तुमचो आख्खो साम्राज्य निर्माण केला. आयज काल कितें जाता, खुबशे भुरगे जे आसा ते आपलें करियर डिसायड करपाक सुद्दां खूब टायम घेता. आयच्या भुरग्यां खातीर कितें एडवायस तुमचो सर? न्ही, एक म्हणजे आजच्या भुरग्यांनी एक म्हणजे मोबायल कमी वापरचो. वी आर ऑल नॉट ओन्ली चिल्ड्रन, वी आर ऑल. हांव पळयतां 6 म्हयन्याचे भुरगे जेविना मोबायल ना जाल्यार. आनी हांवूय तो मोबायल थंय दवरता आनी मोबायल एक्चुली जेवण ताका भरयता, अपुरबाय करता, पण ते एक्चुली मोबायल जेवता. द मोमेंट मोबायल स्टॉप्स, शी स्टॉप्स. सो शी डोंट नो द टेस्ट वॉट शी इज इटींग. सेम वे आतांचे भुरगे चलतना, मोटरसायकली, स्कुलान, घरा, सगळ्याक मोबायल. म्हणजे मोबायल हो असो एक आज व्हडली डिजीज जाल्या. वस देना कोरोना, कोवीड. थंय तुका 7 दीस दवरल्या उपरांत तूं रिकवर जाता. हांगा दॅर इज नो रिकवरी. सो मेनी यंग चिल्ड्रन्स आर द विक्टिम्स ऑफ द स्पॉन्डिलिसिस, brain problem. Absolutely, many people are getting today cancer. Most of the disease is because of all the virus, because of the mobile. Okay, so तूं इतलो डिमेंड जाता आनी कशें जालां आतां तकलेक भारूच ना. कितेंय जाय युट्यूबार मारलें मेळटा तुका. सो यू बिकम डिपेंडंट ऑन मोबायल. सो मोबायल म्हणजे कशें, थोडे लोक रातचे 2 वरां पर्यंत मोबायल पळयल्या उपरांतूच न्हीद येता. सो न्हिदपाचें साधन तेंच जालां. So my advice to all the youngsters
इफ यू वॉन्ट टू बिकम समथींग, हांव आतां स्कुलांनी कॉलेजीन आजून हांव DMC कॉलेजीन गेल्लो फॉर माय स्पीच टू द ऑल द BCom and BBA सारस्वतान गेल्लो. आय एम अ स्पीकर ऑल ओवर द कंट्री. LIC इन्वाइट्स मी to speak to many platforms in the country. I have been to 219 places in the country where they pay me. एका वराच्या स्पीचीक they pay me around about 50,000, 2 वराच्या स्पीचीक 1 लाख रुपया. So where I use this money for social work like Anand Niketan, हांगा थंय मतीमंद भुरग्यांक, because that is not my earning. But they give me flight, they give me stay, 4-star, 5-star. आणि हांव वता. So you can imagine. So my appeal to all the youngsters, be independent. You have a knowledge. Knowledge is a power. आणि एकूच सांगता, फ्युचर इज नॉट मायन टुडे. म्हजें फ्युचर ना आतां. माय फ्युचर म्हणजे आतां फ्युचर आसा ते भुरग्यांचे. मे बी माय सन हू इज नाव BCom, हू हॅज जॉयन्ड मी. सो माय एडवायस टू यंगस्टर्स, यू हॅव अ लॉट ऑफ टॅलंट. ओके, लॉट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज आर अराउंड. कोण सांगता बिझनस ना? हांवें आतां ऑलरेडी आय एम नियरींग 8 crore प्रिमियम. आतां एनी मोमेंट हांव फाल्यां 1200 पॉलिसी क्रॉस करता. सो एंड ऑफ द मंथ आनी 14 दीस उरले, तातूंत म्हजे वंडर्स येवपाचे आसा. कळ्ळें? वाय? बिकॉज कस्टमर, दीस इज ऑल फेथ ऑफ माय कस्टमर. बिकॉज यू गिव अ गुड हेल्प टू द पीपल, 100% यू आर अ सुपरस्टार फॉर देम. सो आज इन्शुरन्स एडवायजर्स कितल्योश्योच कंपनी ऑपॉर्च्युनिटीज आसा, बँकिंगान ऑपॉर्च्युनिटी आसा. पण वाय वी वॉन्ट ओनली गोवा गव्हर्मेंट जॉब? आनी गव्हर्मेंट बाबा CM तो कोणाक म्हणून जॉब दितलो? हांव जाणा, म्हाकाय कळटा न्ही, म्हजोय फ्रेंड CM आशिल्लो न्ही. सो इट्स नॉट अ जोक टू गिव जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज दॅट वे. वेन सच अ जॉब कश्ट करपाक आज कितें एक जाला, कश्ट करपाक लागता नाका. हांव अजुनूय 14 तास काम करता. हांव अजुनूय संडे अपॉयंटमेंटाक वता. एकदां हांव रातचो 10:30 पर्यंत पावता. एकदां 3दां हांव पणजे वता, 4दां पणजे वता, 2दां मडगांव वता. इट्स अ प्लेजर न्ही. सी, आय एम टुडे एन्जॉयींग माय पॅशन. फॉर मी इट इज अ पॅशन. LIC पयलीं एकदां लोक म्हाका कितें म्हणटाले, हे तो LIC एजंट. आज लोक म्हाका रिस्पेक्टान म्हणटा, प्रदीप जोशी सर म्हणटा. म्हाका खबर ना हांव केन्ना प्रोफेसर जालो तो. सी, दीस ऑल ह्यो उपाधी मागीर तुज्या कामाचेर तुका दिल्यो वता. आनी अगेन आय एम व्हेरी प्रावड, आय एम थँकफूल टू ऑल दी पॉप्युलेशन ऑफ द कंट्री. आय एम व्हेरी हॅपी वेन समबडी गेट्स ट्विन्स. कोणाक ट्रिपलेट जालें, हांव खूश एकदम. कित्याक म्हजो बिझनस वाडटा पटापट. बिकॉज माय बिझनस इज विथ नॉट एनिमल्स, विथ द ह्युमन बींग. सो तुम्ही ते म्हळ्ळें ती गोष्ट खरेंच सारकी आसा की केन्ना उपाधी मेळटा, कारण आपल्या कामा वयल्यान आपल्याक उपाधी मेळटा हें खरेंच खूब. फाटल्या दिसांनी अनंत अग्नी सराच्या एका एपिसोडान सरान म्हणिल्लें की लोकमान्य म्हटल्या उपरांत आमकां लोकमान्य टिळकांची याद जाता, महात्मा म्हटल्या उपरांत गांधीजीची याद जाता, मास्टर ब्लास्टर म्हटल्या उपरांत आमकां तेंडुलकराची याद जाता. ही उपाधी लोकांनी दिल्या कारण तांच्या कामा खातीर. येस सर म्हणटा ते सारके. तांच्यो ज्यो ह्यो लायफ स्टोरीज आसा त्योच सगळ्यां खातीर एक उर्बा दिवपा सारकी आसा. हार्डवर्क, डेडिकेशन, कन्सिस्टन्सी, हाजे बद्दल जे तांच्यांनी सांगलें न्ही, नक्की तेच जर आमी करीत जाल्यार आमी खूब फुडें पावतले. हाजे बद्दल कांय दुबाव ना. आपल्या फादराची जी टॅक्सी धुव पर्यंत आयज स्वताची मर्सडीज धुतात. दॅट्स दी बिगस्ट जर्नी सर. अँड म्हाका दिसता लास्ट 35 years तुम्ही जे सोसायटी खातीरूय दिला, तुम्ही जशें म्हळें की जॉब क्रिएशन ऑर जे मदत तुम्ही करता आनी हेल्प, ही म्हाका एक खूब बरी सराची गजाल आवडली की प्रत्येक मनशान दुसऱ्याक हेल्प करपाक जाय. ती एक हॅपी रावपाची सुद्दां म्हाका दिसता एक ल्हानशें एक आमी म्हणूं शकता की एक एडवायस आसा की तुमकां जर हॅपी रावपाक जाय आनी दुसऱ्याक मदत करून पळयात. तांच्या तोंडा वयले हाशे तुमकां. म्हाका याद जाता लॉकडावनाच्या टायमाक हांव एकूय दीस घरा रावूंक ना. म्हजी मिसेस भिताली, भाव भितालो न्ही, म्हजे फ्रेंड्स भिताले, प्रदीप भायर भोवूं नाका, कोरोना भोंवता म्हणजे कोरोना. म्हाका याद जाता हांव एवरी डे भायर सरतालो सकाळचो. सगळ्यांक कोणाक पॅटीस, कोणाक दूद, कोणाक कोणाक तांतयां. हांवें तूं खरें मानचो ना, हांवें 25 क्रेट तांतयां वाटलेलीं आसा, 200 पॅटिसां वाटलेलीं. आनी सबंद रस्त्यार पुलीस बाबडे मरताले रस्त्यार, दीस आनी रात ना पुलीस बाबडे. सो म्हाका हांव वतालो तांचे कडेन. म्हाका इतलो रिस्पेक्ट, केन्नाच म्हाका खंयच्याच पुलिशेन ना, कोणेच म्हाका आडोवंक ना. कित्याक तर हांव सगळ्यांक घालून दे वर नोईंग मी. पण ह्या फेजीनसून आमी आयले, थंय म्हाका खूब शिकपाक मेळ्ळें. कोण फ्रेंड, कोण नेबर्स, कोण तुका टायमाक. खूब लोकांकूय कळ्ळें की लॉकडावनान कोण खरो रिलेशन हें लोकांक कळ्ळें. एक्झॅक्टली. म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर आमी पळयत जाल्यार येस, आयची ही कार्यावळ आमी प्रदीप जोशी सरान बरोबर केली. अँड आयच्या ह्या आमी जेन्ना ल्हान जाले महान ही कार्यावळ तुमच्या मुखार घेवन येता, अशेच व्यक्ती जांच्यांनी तांच्या कर्तुत्वांनी आमी कितें तरी शिकतात आनी आमचें गोंयचें नांव, म्हणजे भारताचें नांव व्हड जाता.
अशा व्यक्ती प्रदीप जोशी सर, थँक्यू व्हेरी मच. देव बरे करू सर, तुम्ही टाईम दिला काय म्हणून. सगळ्यांना देव बरें करूं. थँक्यू. आणि फुडल्या विकान परत एक फावट आणि एक एपिसोड घेऊन ल्हान जाले मानाचं येऊया आणि एक व्यक्ती आमच्या बरोबर असेल. तोपर्यंत पळत राहत प्रुडंट.